आणि ह्याच्या उपरांत आता मांद्र्यात आणि खंय खंय सुरू करपाचें आसा? पळय आतां आमी मांद्रे फाटल्या विकान मांद्रे गेल्या आयज आमी अर्बन स्कुलान रिसर्च प्रिमायसीस हांगासर केल्या कित्याक भुरग्यांक हांगासर खुबशीं भुरगीं हांगा मार्बलची ह्या स्कुलान शिकोवंक येतात आनी ताका नेटवर्क कनेक्टिविटी मेळटा ताका लागून फादरीक हांवें रिक्वेस्ट केलो की फादर आमी हांगासर वायफाय हांगासर फ्री अवेलेबल करुया भुरग्यां खातीर आनी जेणे करून भुरग्यांक आमच्या एज्युकेशन सेक्टरान जे ऑनलायन स्कुलींग केलां ताका लागून तांकां बेनिफीट जातले ते स्कूल प्रिमायसिसान सरावंडींग रावन वायफायचे लाभ घेवन आपलें एज्युकेशन कंप्लीट करूं शकतात. आणि खंय खंय तुमी सुरू करतले? आतां आमी बेगिनाक 2 दिसांनी केरी आनी मोरजे स्टार्ट करपाचे आहा. केरी एक्चुअली आमी एप्रोच करच्या पयलीं केरी स्कुलान आमकां एप्रोच केलो आनी रिक्वेस्ट केला आमकां रिक्वेस्टींग लेटर धाडलें की आमकां वायफायची गरज आहा आमच्या भुरग्यांक हांगासर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आहा. सो आमी ते ऑलरेडी काम सुरवात केला. 2 दिसांनी थंय आमचे वायफाय फ्री हे स्टार्ट जालें. खरें म्हटल्यार सरकाराचें काम आहा की जे खंयसर वायफाय सर्वीस ना तेंच्यांनी प्रोवायड करचें. हे तुमी एक अजून निवडूनय येवंक ना, एक समाजकार्य करतात, ताचेर कितें उलयता? पळय सरकार आपलें काम आपल्या लेवलीर करता. म्हाका खबर ना तेंच्यांनी ऑनलायन स्कुलींग करता आसतना नेटवर्क कनेक्टिविटीचो विशय हो इम्पॉर्टंट हो सिरियसली घेवंक जाय आसलें आनी मागीर ऑनलायन स्कुलींग एनावन्स करूंक जाय आसलें. स्पेशली तेच्या उपरांत तेंच्यांनी टिचर्स जे शिकयतात जेंकां ऑनलायन भुरग्यांक शिकोवंक जाय तांकां पयलीं प्रॉपर ट्रेनींग दिवपाक जाय आसलें. हे मायनर फॅसिलिटीज आहा ते तेंच्यांनी प्रोवायड करून दिवंक ना. रुरल एरियांनी जी भुरगीं शिकतात थंयसर नेटवर्क नासता, फोन चलना, तो तेतून ऑनलायन स्कुलींग जाल्या उपरांत ते शिकतले कशें हो प्रश्न येता. सो आतां सरकारान तें केलां म्हणून आमी उबी रावंक शकना. जर आमी समाजा खातीर कितें करतात जाल्यार आमी आमची जबाबदारी आहा. आमच्या लेवलीचेर आमकां कितें कितले मेरेन करूंक मेळटा तें आमी करपाचें. तशेंच हांवें आतां म्हाज्या लेवलीचेर हांवें ट्राय केला. खंय खंय भुरगीं शिकतात खंयच्या स्कुलांनी वायफाय जाय तें आमी प्रोवायड करतात. सो सगळ्यात सरकाराचेर आनी हेचेर रावचें म्हणजे आपूण फुडें सरलेलें बरें.